गिदेओनांत वचून एक बुडकुलो तयार केलो आनी एक माप बोर पीठ घेवन कोमीर नासलोल्या उणें केले. ताणें एका पाटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदनांत सोप घालो आनी सोगलें शिंदूर रुखा पोंदाक हाडून दवरलें. तो लागीं पावतना सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हटलें, हें मांस आनी कोमीर नासलोले उंडे घे आनी खोडपाचेर दवर आनी ताचेर सोप ओत. गिदेओनांत तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतांत आपल्या हातांत बडी आसली ती घेवन ते मांसाक आनी कोमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या खोडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी कोमीर नासलोले उंडे उज्यान लासून उडयली. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोला मुखावेलो नाच्च जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदेओनाक गोमलें आनी ताणें म्हटलें, आयक सर्वेस्परा म्हज्या दोनया. हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयलां. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवू नाका, तूं मरचो न्हय. गिदेओनांत ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांती दारा सर्वेस्पोर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सोगली म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगाता तें चीद सांगता तें चीद दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भोगतांक सोगल्या काळजान आपल्याशी परतोल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. केदें व्हरदें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बोल. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. वय, आनीक एक सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक
सुयेच्या बिरड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस थटाकले. तांणी म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसलोलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनांचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां बाटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 1000 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. इस्रायल परजेक फुडारी नासल्या वेळार आनी ही परजा हटवादी जावन आपणाक जाय तें करीत रावल्ल्या वेळार देवान तांकां सांडून घालिना. देव आपल्या दुताक धाडटा तें आमी आज पयल्या वाचपांत आयकलें. गिदियोन एक तरणाटो जुदेव शेतांत गोवांची मळणी करतालो आनी देवदूत ताचे लागीं येता, पूण गिदियोन वळखलो ना. ताका दिसलें कोण एकटो मनीस आयला आपणा लागीं. आनी गिदियोना कडेन तो उलयता आनी मागीर तो नांद जाता. तेन्ना गिदियोनाक समजलें, हांवें देवाक पळयलो. कित्याक जुदेव लोक देवाचें नांव काडिनासलो. तो भियेलो, पूण देवान ताका म्हणलें, तूं भियेनाका. आनी गिदियोन फुडारी जालो. आमकांय देव एका मिसावांक विचून काडटा. आमकां ताणें बेश्टीच्या संवसारांत धाडूंक ना. आमकां एक एक मिसांव आसा आनी तें आमचें मिसांव खंयचें तें आमी सोदून काडूंक जाय. आनी सोदून काडूंक जाय जाल्यार आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जाय. आनी देवाचो ताळो आयकूंक जाय तर आमी उक्त्या मनाचीं जावंक जाय. गिदियोनाक देवदूत आयलो आनी ताच्या कडेन उलयलो. आब्रामा कडेन देव मुखामुखी उलयलो. मोजिसा कडेन मुखामुखी उलयलो. तसो देव आमचे कडेन उलयतलो वय? ना. जशें हांवें काल सांगलां, दुसऱ्यां कडल्यान देव आमचे कडेन उलयता. आनी आमचे परस कोण बुदवंत आसात, व्हड आसात आनी ती कितें बरें आमकां सांगतात, जेन्ना आमी तांचें उतर आयकता तेन्ना आमकां देवाचो ताळो आयकता. आनी एक पावटी देवाचो ताळो आमकां आयकतच त्या ताळ्याक आमी पाळो दिवंक जाय, विस्वासीर रावूंक जाय. दुसऱ्या वाचपांत तो तरणाटो, ग्रेस तरणाटो दुखी जावन वेतच जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण. एका सुवेच्या बुराकांतल्यान एका उंटाक वचूंक जाय, पूण ग्रेस्त मनशाक न्हय म्हणटा. जेजू कितें सांगूंक सोदता काय? सुवेचो तो बुराक कितलो बारीक तो आमी जाणा. एका उंटाक वचूंक जाता? जायना. ती एक सांगणी. जेजूच्या काळार शारा भोंवारी दुरीग आसताले, व्हडले उंच दुरीग. आनी
एक मुखेल दारवाटो आसतालो, जसो आमचे बाजिलीक आसा असो फुडें दारवाटो. तो दिसाक उक्तो आसतालो. सांज जाली म्हणटच, रात जाली म्हणटच राखणदार तो दारवाटो बंद करताले, कित्याक कोणी दुस्मान येवंक शकतात रातीक. पूण कोणी जर शाराच्या भायर गेला ताणें कशें भितर येवप, त्या कुशीन आनी एक ल्हान दार आसतालें आनी तातूंत तुज्यान असो उबो रावन वचूंक जायना, तुवें असो भागवून वचूंक जाय. आनी ताका सुयेचें बिरडें अशें नांव आसलें. जेजू ताचो उल्लेख करता. आतां त्या ल्हान दारांतल्यान मनशांनी वचूंक जाता, पूण उंटाक वचूंक जाता वय उंट व्हडलो आसता. पूण उंट मागीर बागोवन 4 पांयांनी सकयल पडून मागीर तांतल्यान कसोय वचूंक शकता. पूण ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण. आतां ग्रेस्त मनीस म्हणल्यार कोण? ग्रेस्त काय कितें वायट ना, पूण जो ग्रेस्तकायेचेरूच लबदोन आसा आनी आपली ग्रेस्तकाय दुबळ्या धाकट्या सांगात आयली वांटून घेना, उदार मनाचो ना, ताका सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण. कित्याक तो ग्रेस्तकायेचेर पातयेवन जियेता. पूण अशेय ग्रेस्त मनीस आसात ते आपले ग्रेस्तकायेक लबदोन नात, ते उदार मनाचे मनीस, कोणाक गरज्याक आतां पडल्यांक ते आदार करतात. आनी थोडे दुबळे मनीस आसतात, तांचे लागीं कांय चड ना, पूण सदां तांची आशा, म्हाका तें मेळूंक जाय, भांगर मेळूंक जाय, हें मेळूंक जाय, तें मेळूंक जाय. सदां तांचें मन ग्रेस्तकायेचेर आसता. त्याय मनशांक सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण. घडये आमी तसलीं मनशां आसूं येता, आमी ग्रेस्त न्हय आसत, पूण आमचें काळीज मन ग्रेस्तकायेचेर आसा. त्या वेळार पेद्रू म्हणटा, तर आमी तुजे खातीर आमी हें सगळें आमचें सांडलां आनी आमी तुजे बरोबर आसा, आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू ताका म्हणटा, सासणाचें जिवीत तुमकां मेळटलेंच, पूण ह्या संवसारांत सयत तुमकां तुमचें इनाम फावो जातलें. पूण जेजू खातीर जो कितें आमी वावर करता तो फुकट वेचना, ताचें इनाम आमकां मेळटलें. ह्या जेजूच्या उतरांचेर विस्वास धरून आयच्या दिसा दुसऱ्यां खातीर आमी कितें बरें करुया. आनी आमी कशें करूंक जाता? आयच्या एका दिसा आमी दुसऱ्यांचें वायट उलोवचें न्हय, बरें उलोवया. तांच्यो खबरो करच्यो न्हय, उलोवचें जाल्यार तांचे विशीं बरें उलोवया, दुसऱ्या विशीं बरें चिंतुया. आनी आमच्यान हेरांक कितें बरें करूंक जाता तसलें कितें तरी बरें करुया. आनी आमी सर्गींच्या राजाचे वाटेर आसतल्या. भेटवणेच्या वेळार आमी गीत करुया C8 बापाक मानदाना, पेज नंबर 31. Koi bokti taka kapolinana zai peliaci doya priti mogal bapa malutuge mogal keli ibedoni mogal bapa malutuge moga keli betoni. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या त्या पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव. थीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आता आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान आत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावया. D2 आमी सोगलीं एक, पेज नंबर 47. Jesus sowe ami sogli atmia formi ami sogli Baba mukarami ami sogli ami sogli ami sogli स्वामी म्हणटा हांव तो जिवो उंडो सर्गार थावन देंवून आयिल्लो. वो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. मागुया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रुपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. देवाचो ताळो आयच्या दिसा आमी आयकूंक आनी त्या ताळ्याक आमचो पाळो दिवंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें.
सांत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. शेवटाक गीत गावया F22 तुजो धर्म पोरगोटणार कोर पेज नंबर 96. Zoya wasa, zoya bauta, zoya gota, zoya loita, zoya vetuka porgotu, toi priti tuji navaru, sorve sora deva moja, colpezo agadivu. Tuzo doporgota kurmaka, sorve svora devo moja, kurbezo adativu. Tuzo doporgota kurmaka.
टेस्ट.
आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखणोया, आनंद आमचो दाखोवया. तारणो तो घडोवप दोनया, जिविताचो सोडू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडतकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत उदीक एकवटोन ताचे सारकें जावच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खरी तिनतेसां आसात ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, मागात म्हणून तांचे पासून आमी मागया. बर्थडे सेलिब्रेट करतात ओ हेर तांचे उत्सव आसात, तातूंय देवान तांकां बरेपण फावो करचें म्हणून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीन भावनो, देव आमचे बरोबर आसा म्हणून तो आयज आमकां पयले वाचपांत सांगतलो हांव. सर्वेस्पर तुजे सगळें आसा आनी तो आमकां सगळ्यांक वळखता. आयज गिडियनाक ताका म्हणटा तूं बलीस झुजारी. आनी एक आमकां आयकूंक येता की जेजू आमकां सांगता ताचो तर आमी पाटलाव कोत्ता जाल्यार बाकीचे सगळे आमी सोडूंक जाय. काल आमी पळयल्यां कशे भाशेन तो ग्रेस्त भुरगो देवाचे फाटल्यान वचोंक, जेजू फाटल्यान वचोंक भियेता, कित्याक तो आपले गिरेस्तकायक लोबदून आसा. गिरेस्तकाय आमी घेवन वचचे ना, पूण देवा बरोबर तर आमी आमचें जिवीत सारीत. आयज आमकां जेजूची बरी खबर ही आसा की ताचे बरोबर आमी स्वर्गा राज्यान आसतल्या आनी सगळें बरेंपण आमकां थंयसर फावो जातलें. हें आमी आयकलां, पूण हे भाशेन आमी जिवंक ना. तो देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तेल्यांक दिसो नासलोली व्हडती देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू बरोस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे परी आमचे आशिवडती तुवें बसायल्ली देणी आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ओफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदाक बसलो. हो रूख अबिजेऱ्यांतल्या जोशाच्या
गिडियन ताचो पूत आपलो गांव मेद्यान कारणांक दाखोवंक ना जावंक ते बाटनान मोडटाले तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर, तुजे सोवे आसा. बोलिश्ट झुजारी गिडोनान सोबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस. पूण सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा जाल्यार आतां हें सगलें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्पोरान इजिप्तांतले आमकां भायर काडूंक ना अशें म्हणून आमची पुर्जां व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगतली. ते सगलीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्पोरान आमकां आतां सोडल्यान आनी मिदेनाच्या ताब्यांत केल्यान. हें आयकून सर्वेस्पोरान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेलोल्या बोलान वच आनी मिदेनाच्या हातांतलो तुका इस्रायलाक निवाडटलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय. गिडोना सोबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस. पूण म्हजी कुशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जाय. मानसाच्या सगल्या कुळां मदें म्हजें कुळ भोव वचकोत आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणय. सर्वेस्पोरा ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसा आनी मेदा एकाच मनीस जाला परी तो ताचो भस्म करतलो. आनी गिडोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलां जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणां दी. हांव तुजेशी पत्तो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें धान हाडून तुजे मुखार दवरतलोय. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं पत्तो येता पर्यान हांव रावतां. गिडोना वचून एक बोकडी तयार केलो आनी एक मापभर पीठ घेवन खुमीर नासलोलो उंडो केलो. ताणें एका पांटुल्यान मांस घालून आनी एका आयदनान सोप घालून आनी सगले सिंदूर रुखां पोंदां हाडून दवरले. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी खुमीर नासलोलो उंडे घे आनी खडपाचेर दवर आनी ताचेर सूप ओत. गिडोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातान बडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी खुमीराक नासलोल्या उंड्याक लायले. ते कोडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खुमीर नासलोले उंडे उज्यान लासून उडयले. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताचे दोळ्या मुखा वयलो नाच जालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिडोनाक गोमले आनी ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुका रूप पळयलां. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवू नाका, तूं मरचो न्हय. गिडोनान ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांती दाता सर्वेस्पोर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेची शांती खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीट दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाची पोत्तोल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेता. विस्वासपण भुमींतलें उपजता आनी स्वर्गांतल्यान आमचेर देंवतले नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार
तांचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. स्वभाव सर्वेस्पोर आपले पोरशेक शांतीची खबर सांगता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sporak, soy, sorbe sporak, sorbe sporak, soy. केदें व्हडटें उदारपण आमी ग्रेस जावचे खातीर आमचे सुम्या जेजूचें आपुणूच जालो दुडपण. Sorbe sporak, soy, sorbe sporak, sorbe sporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनी एक सांगता, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिडेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ह्या आयकून शीस तोटकले. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशे कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कोळयांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर गोरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सोडल्यांत ते एकाक 100 घेतले आनी सासणाचें जिवीत तांचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हणटच तुमी आयज जेजूची बरी खबर आयकल्या. कितें सांगलां ताणें आमकां? गिरेस्तकाय आमकां गिरासता, आपल्या ताब्यांत करता आनी ताचे आमी गुलाम जाता. आमकां मागीर आनीक दुसऱ्यांची परवा ना. आनी हे भाशेन खंयचेय मनशांक तर आमी लबदोन रावत जाल्यार मनशां आमकां कंट्रोल करतात, आमी तांचे गुलाम जाता. गिरेस्तकाय हेच भाशेन सगळी. पूण आमची गिरेस्तकाय कोण जावंक जाय? देव जावंक जाय. आनी देव जाल्या उपरांत आमकां सगळें तो दिता. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा कडेन हें सगळें जाता. तो जेन्ना आमी देवा बरोबर आसता तेन्ना देव आमचें जिवीत कशे भशेन चलोवंक जाय तें आमकां सांगता. ताच्या नांवा खातीर आमी तो ताचो पाटलाव करीत जाल्यार एकाक 100 मेळटा. तो दितलो. ताचेर पातयेवन ह्या बोरवांच्यान आमी जिवीत सारूंक जाय. आनी मागीर सुर्गीचें सूख नव्या संवसारांत म्हूण अशें सांगलां ताणें आमकां. म्हणजे फुडार वो ह्या संवसारांत एक भाशेन जाता. आमी 2 संवसार अणभवलेले आसात. एक म्हणजे आमच्या आवयच्या पोटांत आमकां तितूर कांय समजोंक ना तेन्ना आमी तितूर बेश्टे आसलेल्या. पूण ह्या संवसारांत आतां आमी आतां सगळें पळयलां, ताचे कीन आनीक पळयतल्या मागीर तें आमकां जेजून कळीत केलेलें आसा. तर आमी तर निमाणी जायत जाल्यार त्या
स्वर्ग राज्यांत आमी पयलीं जातली हांव. निमाणी म्हणजे कितें, आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव सगळें जाणो, आमी कितें जाणो, आमकां कांयच नको. जाणो पर्यंत तें आमकां केन्ना केन्ना जाय तेन्ना मेळ्ळो ना, परतून तें मनांत येना. म्हणटत हे भाशेन आमचें जिवीत. पूण पळयात, गिडियनाक तो कशे भशेन आपयता आनी सांगता. आतां थिंचोर एक मात्र आमी समजोंक जाय. गिडियोन ताका सांगता, पळय आमचे पुर्वजांक तुवें इजिप्तांतली हाडली, देवान आमकां हाडली आनी सगळें केलें, आनी आतां आमकां ही कित्याक म्हणून देव आमचे बरोबर ना. काल आमकां सांगलेलें कित्याक ना पळय तो. जसुवे मोत्ताना हेच पळय इस्रायल लोक देवाचो पुरजा आसलेली, ते दुसऱ्या कुड्ड्या देवाची पुजा करताली आनी ते मागीर तांकां आपलें जिवीत कंट्रोल करूंक लागतात. हाका लागून आतां सर्वेस्पर तांचें जिवीत कंट्रोल करिना आनी हे भाशेन जायत तर आमचें गोरठान जाता. आनी आयज गिडियोन म्हणटा, हें गोरठान करून तुवें आमकां सोडलें कितें, ताणें सोडूंक ना, मनशांनी तें केलेलें आसा. आनी आमी तेच भाशेन देवाचे बरोबर रावना तर जाल्यार आमचेय हेच भाशेन भितरल्या भितर गोरठान जातलें. आमी कासावीस जातले, आमकां सगळें सारकें जावचें ना, आमी शांतीन जेवचीं ना, आमी आबोलार जावन दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन आबोलार करतले आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान. हाका लागून म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच काल पोर सांगलां आमकां, आमचे दोळे ताचेर आमी थिरावंक जाय. जेजूच्या नांवांत आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय आनी जेजूच्या नांवांत आमची चिंतना भावना चाल आनी दुसऱ्यांची चिंतना भावना चाल ताचेर दवरून तो आमकां सुटका स्वतंत्र दितलो. आनी मागीर आमच्यान ताचे बरोबर आमची पावलां मारून तो आमचें सगळें उलोवंक सोदता तें उलोवन, तो आमचें सगळें करूंक सोदता तें करून, सायबीण मायेचो मनोभव सदांच आमी पत्करया. हांव चाकोर, ल्हानवीक खाय ती पत्करता. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां परवडे, तूं म्हजें सगळें करून घे जें तुका करूंक जाय पळय तें. आनी हे भाशेन तर आमी सगळीं जाणां जियेत जाल्यार खरेपणी सुर्गींचें राज आयलेलें आसा म्हणून आमकां कळटलें. आमी शांतीन मोगान आनी आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत वारोवंक आमी तयार जातले. हांव कित्याक आमी न्हय, जेजूच आमचें सगळें हे परी दुसऱ्याचो मोग करतलो. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे धांपया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा थंय सुद्दां तकले मेरेन भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सवें आसा तें सगळें आमी आतां आमचे वस्तुंगी ताचें सवें दवरया. ताच्या नांवान तें भायर काडया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमची आठवणी आनी हे परी ताचें दवरलें की ना, तो ताचे अमलीक रोगतान आमकां सुटका ताणें दिल्ली आसा ह्या पातकांतली, ती आतां आमी आपणावया आनी जेजू सारकी अदीक अदीक जावन आमचें जिवीत आतां ह्या मिसांत बलिदानांत वांटो घेतना ताका एकवटोन चिटकोन रावया आनी ताका स्विकारलो म्हणटच ताका पयलो वयलो स्थान दिवन जिवया. आमेन. आमी गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 कालवाराचो यूद. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्फ दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, आमचे हे बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सुरपोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सुरकालीन सुरथायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिवे बावाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर बोरवाशान ताचे मैमेवत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. मावाडताचो गूड परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन परगोठा. तुझ्या येण्याक कोत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परचुणी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगातीचे पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजून आमकां आपलें उतर दिलेलें आसा.
ताणें आमकां बरी खबर सांगलेली आसा ती पाळच्याक आतां आमकां ताचोच आदार जाय. तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे भितर जियेता. ह्या संबंदांत खालतेकायेन आतां आमी हे मागणें बापाक उबारया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंचे धर्म दितांक म्हळ्यार आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळ्ळो. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव मोग कोत्तां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D38 पेज नंबर 68. सोम्या जेसू ये ये. सोम्या जेसू ये ये, आमच्या हालचात रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय, आमची सारको मनीस जालोय. सासणाक तुजे येवजण जाली, आमचे मदें बिराड करचें. आमचे दोळे धांपून जेजू आमचे भितर आसा ताका आमी हाजीर जावया. ताच्या नांवांत आनी ताचो सांगात आमी दवरलेलो आसा. तर ताका तर आमचें सगळें जिवीत ही पुरी समर्पून ताच्या कोटान रावत जाल्यार तेणेन आमकां सांगलां तितलें आमकां मेळटलेंच. ह्या संवसारांत पर्यान एकाक शिमोर आनी फुडें सुर्गीचें राज.
सर्वेस्पराचे काळजान मेळटा काकळूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग मागुया. कोणवाळे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं, हें आमी खालतेपणी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बडोपकार बरोबर म्हणया. सांत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजी काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आमचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F6 पेज नंबर 88 देवाक दिनवास. देवाक दिनवास, देवाक अर्घ, जेजू सोगी आमकां विशोय. देवाक दिनवास, देवाक अर्घ, जेजू सोगी आमकां विशोय. जेजूचो बोल मोडलो आमी, सगळे कोणे शिपळोत वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता. जेजूचो बोल मोडलो आमी, सगळे कोणे शिपळोत वेता. जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता.
page 37. Faith Can Move Mountains, A83. A83, page 37. Faith Can Move Mountains. A83, page 37. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the sea. He is my fortress. He is my stronghold. He is the rock who rescues me. Lord, you are my refuge. Never let me be ashamed. In your justice, rescue me. Turn to me and hear my prayer. Faith in God can move the mountains. Trust in Him can calm the sea. He is my fortress. He is my stronghold. He is the rock who rescues me. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, the harvest is plenty, but laborers are few. God is calling each one of us, whatever stage you are, senior, young, rich, poor. When God calls, you have no fear. He provides whatever is needed to do His work or to get His plan fulfilled. So it's only up to each one of us to be ready, to be detached from the earthly possessions which keep us away in fulfilling God's plan. Keeping this in mind, to take part in a holy sacrifice worthily, let us acknowledge the times when we fail to accept God's plan, God's love for us. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Judges. Gideon, deliver Israel. Do not I send you? The angel of the Lord came and sat under the oak at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite. As his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." And Gideon said to him, "Pray, sir, if the Lord is with us,
Why then has all this befallen us? And where are all his wonderful deeds, which our fathers recounted to us, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has cast us off and given us into the hand of Midian. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours and deliver Israel from the hand of Midian. Do not I send you? And he said to him, pray, Lord, how can I deliver Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. And the Lord said to him, but I will be with you, and you shall smite the Midianites as one man. And he said to him, if now I have found favor with thee, then show me a sign that it is thou who speakest with me. Do not depart from here, I pray thee, until I come to thee and bring out my present and set it before thee. And he said, I will stay till you return. So Gideon went into his house and prepared a kid and unleavened cakes from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and the broth he put in a pot, and brought them to him under the oak and presented them. And the angel of God said to him, take the meat and the unleavened cakes, and put them on this rock, and pour the broth over them. And he did so. Then the angel of the Lord reached out the tip of the staff that was in his hand, and touched the meat and the unleavened cakes. And there sprang up fire from the rock, and consumed the flesh and the unleavened cakes. And the angel of the Lord vanished from his sight. Then Gideon perceived that he was the angel of the Lord. And Gideon said, alas, O Lord God, for now I have seen the angel of the Lord face to face. But the Lord said to him, peace be to you, do not fear, you shall not die. Then Gideon built an altar there to the Lord, and called it, the Lord is peace. The word of the Lord, thanks be to God. May our response be, the Lord speaks peace for his people. The Lord speaks peace for his people. I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace. Peace for his people and his friends, and those who turn to him in their hearts. Response, the Lord speaks peace for his people. Mercy and faithfulness have met. Justice and peace have embraced. Faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. Response, the Lord speaks peace for his people. The Lord will make us prosper, and our earth shall yield its fruit. Justice shall march before him, peace shall follow his footsteps. Response, the Lord speaks peace for his people. Kindly rise. Your words gladden the heart, O Lord. They give light to the eyes. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples,
Truly, I say to you, it will be hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said to them, "With men this is impossible, but with God all things are possible." Then Peter said in reply, "Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have?" Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear sisters and brothers in Christ, there was once a teacher who gave a surprise test to her students. She distributed the papers, and the students realized that the papers were empty. There was only one single thing on it, a big black dot. So the students were confused, and so waited for the further instructions. The teacher said, "Write what you see. Write what you see." So the students started writing. They wrote about the size of it, the place where it is placed, the color, the black color, and so on and so forth. And once they had finished, they submitted the papers. The teacher went through all the papers, and she said to them, "See, you all have written well, but all of you focused only on the black dot that is in the middle of the paper. None of you wrote about the blank space, the white space around the dot. The paper was blank. There was a black dot in the middle, all focused on it. No one wrote anything about the white space." Dear brothers and sisters, at times our vision can be limited like this. We may notice only the black dots of our lives while missing the larger picture of hope and possibilities. And that is exactly what's happened in today's first reading in the life of Gideon. In the first reading, we have heard the call of Gideon. Gideon is called by God to deliver his people. He's a judge, not a judge in the courtroom setting, but a judge to deliver the people. So whenever the people went astray from God, worshipped other God, they were punished. And they cried out to God, and God sent the judges to deliver them. And today, we saw that the people were suffering from the persecution of the Midianites, and so the angel of the Lord comes to Gideon. Now Gideon is threshing the wheat in hiding. Why? Because he's fearful that the enemy might come and take away the little grain that he has. The angel of the Lord in this moment of fear appears to him and says, "The Lord is with you, you mighty man of valor." The Lord is with you, you mighty man of valor. In some other translation, it is called, "The Lord is with you, mighty warrior." And Gideon is shocked. How can this be? I am not a mighty man. The Gideon only saw the black dots of his life, the weaknesses, the failures. And so he could not understand. He even said, "My clan is weakest, and I am the least in my family." But God's reply is wonderful. "I will be with you. I will be with you." And that assurance is enough for each one of us. Gideon was not chosen because he was strong. God chooses Gideon and makes him strong. Gideon saw only the fear and weaknesses, but God saw the bigger picture. He saw
what he could become. Dear brothers and sisters, many a times we live like Gideon. We focus on the black dots that are filled in our lives. We notice our failures, our shortcomings, our limitations, even sins. And when that is all we see, we feel discouraged, we feel afraid, we feel guilty of the sins. But God does not look at us the same way we see. God looks at us differently. He sees the bigger picture, he sees the goodness in you, he sees the potential in you, he sees the blank space to give his grace. Where we see fear, he sees courage waiting to come out. Where we see ourselves as sinners, he sees a beloved child who can be renewed. God looked at Gideon and called him a mighty warrior today. He sees a mighty warrior in each one of you. He sees a mighty warrior in each mother who sacrifices for her children and her family, who guides her children in the right path. He sees a mighty warrior in every father who works hard, who works tirelessly for his family, to provide for his family. He sees a mighty warrior in every woman and man who resists evil, who chooses God and does what is right. Let's ask ourselves today, how do I see myself? Do I see the bigger picture that God sees in me? Looking at the gospel brings a same lesson from a different angle. Jesus tells his disciple, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. And the disciples are shocked with it. They say, Lord, then who can be saved? Jesus gives a beautiful reply. For human beings, it is impossible. But for God, everything is possible. On our own, it feels impossible to live the gospel values daily or fully. On our own, we may cling to the possessions, the comforts of life, the security of life. On our own, we may feel weak to let go our attachments, our ego, and so on. But with God's grace, the impossible will become possible. Dear brothers in Christ, brothers and sisters in Christ, let us ponder today, as we continue this celebration of Eucharist, let us not focus only the black dots of our lives, the weaknesses and mistakes and failures. Let us look with the eyes of faith and see the bigger picture that God sees in us. Let us pray for the grace to trust him more deeply, the grace to see ourselves as he sees us, and the grace to believe that with him, everything is possible. Amen. B20, page 72. Humbly we come. B20, page 72. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, here is bread which our hands have made and earth has given. It will become the bread of life. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church through Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your We hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in you we live and move and have our being, and while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew falls, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all here and our near and dear ones, we pray. That the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her chaste spouse Saint Joseph, the blessed apostles, and all the saints who pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him and with him and in him, God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days. With the help of your mercy, we may be always free from sins, safe from all distress. We await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the Kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. DD 36, page 115, Christ's love for us. DD 36, page 115, Christ's love for us. Love is His will, love is His way, feasting with hope, fasting alone, living and dying, rising again. Love only, love is His way. Richer than gold is the love of my Lord, better than splendor and wealth. Richer than gold is the love of my Lord, better than splendor and wealth. Love is His way, love is His more, sharing His love's Passover feast. Christ at His table, host to the 12. Love only, love is His more. Richer than gold is the love of my Lord, better than splendor and wealth. Richer than gold is the love of my Lord, better than splendor and wealth. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, says the Lord, and I will raise him up on the last day. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father
And now we ask you your intercession for ourselves. Each one makes his or her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Amen. Page 359, 359, X19, Go the Mass is ended, X19. Go the Mass is ended, children of the Lord, take it what to others, as you have spoken to you. Go the Mass is ended, go and tell the world, the Lord is good, the Lord is kind, and He loves everyone.
मोकळा जेजू काळजान आमच्या तूं आतां जियेताय. तूं आमच्या काळजांत सदांच आसाय पूण कोमया वरवीं तूं आमकां जेवण हे आत्मीक आमच्या स्वभावाक तूं येताय आनी आमकां गोठाय तूं दिताय आनी तुज्या गोठायेन तूं आमकां बोधताय. तर ह्या वेळार आमी तुका सगळेंच आमचें जिवीत जें आसा तितलें समोर पिता. तुवें आमकां सगळीं देणी दिलेली आसाय ती सगळी आमी मानून घेता आनी तांकां तुजें सवें आमी एकवटून रावता. ती आमकां एकवटून न्हय आनी ती आमकां गिरासूंक दिनान पूण ती त्या त्या प्रमाणांत वापरूंक तूं आमकां मदत कर, कृपा दी आनी सगळें सुचोय. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुजें सवें एकवटून तूं आमचें सवें सगळें वापरतलोय आनी त्या त्या प्रमाणे बापाचे मोहिमे पासत तूं वापरतलोय आनी तें आमकां तूं करूंक शिकयतलोय. आमी तुका दिनवासता वाखाणटा मोहिमा दिता. आनी आतां आमचे दोळे धांपया साश्टांगी पडून आमची तकली ताच्या पांयाचेर धरून सगळें आमचें जिवीत ताका समोर पुया. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावची न्ही पूण जेजूक चिटकोन रावया आनी जेजू सवें सगळ्यांचो आमी मोग करया. गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे एकटे करून आमचे दोळे ताचे थी रावया. आनी हळू हळू ताची किरणां आमच्या दोळ्यांतल्यान भितर सरून आमकां तो भितरल्यान नितळ निर्मळ करतलो ताका आमी सहकार करया. सगळीं आमची चिंतनां भावना चाल आठवणी बऱ्यो वायट पोजड्यो सगळ्यो ह्यो कोन्यो आमचे भितर आसा तितल्योय ताका समोर पुया. ताच्या नांवान ती भायर काडया ताचेर दवरया आनी तो आमकां सुटका ताणें दिलेली आसा ती आतां आमी आपणावया आनी ताच्या पवित्रपणांत आमी जिवया. आनी सगळ्यां पासून आमी मागया. आमी जितली पवित्रपणान ताच्या जियेता तितलें आमचें मागणें दुसऱ्यांक तोखतलें आनी तांचेंय परिवर्तन जातलें. तो आमकां वापरता सगळ्या संवसारा पासून मागच्याक. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर एकदम पावरफूल आसा. आख्खे संवसाराक ताचें नांव गाजलेलें आसा आनी ताचे वरवीं आमची मागणी सगळ्या जाणांक लागतली आनी सगळीं जाता तितली तांचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून तांकांय सुटका सोडवण आनी शांती मेळटली. चड करून जीं आमची भाव भयणां दारूण करून आपले काळीज जियेतात तांकां चड करून देवाचें बेसांव मेळच्याक वतेर सत आमी भेटोवया. पूण हांगसर येतल्या सगळ्यां पासूनय मागया. हजारांनी लोक हांगसर येता. देवान तांकांय भाग्यवंत फ्रांसीसच्या विनोतीन तोखची आनी भितरल्यान सान तांचेंय जिवीत ताचे ओळखीन उदीकन उदीक ताचे सारकी जावची म्हणून तांचे पासून आमी मागया. त्या भायर सगळीं आमकां दुस्मान कशीं पळयतात. आमी जेजूच्या सांगाता बरें पळय तें कोत्ता तरी पूण आमकां दुस्मान कशीं दोत्तात आनी आमकां पिडापीड दितात. बरें कोत्तेल्यांक वायट कोत्ता म्हणजे जेजू सारकींच आमी उदीक आनी उदीक जावन आमचें जिवीत जियेता. जेजूच आमचें सवें आसा ताकाच ती पिडापीड दिता. ताचे सवें तांचे पासून आमी मागया. तांचें परिवर्तन जावन ताचें मन बदलप जावन ताच्या मोगान ती उदीक आनी उदीक घडोवन येवंक.
जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ते सगल्या पासून आमी मागया. तरेची मागणी विनंत्यो आसात ती सगळी जेजूच्या काळजांत दवरया आनी तो तांकां बरेपण फाव करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. सोत मानता देवाक, सोत पविदार बापा, स्वर्गार बिचूच्या स्मराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या रगताक चमचमिया तो पवित्र आत्म्या गुरवी सांबाळलो. भगवान मरेटान जल्मलो, हॉस्पिटलांत ताणें पोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेला आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुरवेदार देवाच्या उल्याक बसला, स्वतंत्र पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे आयकतार पटकाचे बक्षोले खुर्चे जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. बावार्द, बोरवासो, प्रिती मोग हे 3 ओत्मीक गूण देव बापान आमकां दिलेले आसा. ताचे पुता जेजू सोफे आमी आमचें जिवीत खोलायेन सादच्याक हे भावार्थाचे दोळे उक्ते करून बोरवाशान आमी जियोवच्याक आनी ताच्या मोगान आमचें जिवीत सादच्याक सायबीण माय कडेन, बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन, बागेवन इनासा कडेन, बागेवन जुजेवाजा कडेन आनी सगल्या संत भक्ता कडेन मागया. जशे भाशेन तांणी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान खोलायेन सारलें तेच भाशेन आमी आनी जांचे पासून आमी मागता तितल्यांकूय ताणें ती सुटका सोडवून दिवची म्हणून. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतलो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक माफिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोड पुरबायचे सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी बरे देवाचे माये आपापल्या हातीन निकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा
वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुत बापाक आनी पुतराक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां घरांतल्या उज्यांतली वोसत्याक सरकारान भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, ओस्तुऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा सुरकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगिनी बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां घरांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकारान भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7.
आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाणेंत पडून येवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. मागे मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेली सुरेश पोचते साव स्ट्रामते सदो आनी सदो उत्सव पोच येसू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली वचून सरकारान वो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा.
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांच नकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकुणांतल्या उज्यांतली स्वर्गारो बो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस्पो तुजे ठाय आसा स्त्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. मगे मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयकुणांतल्या उज्यांतली आत्म्याक स्वर्गारो बो करून चड गरज आसलेल्या. पान 192 R30 पयलो कडवो घेवया. प्रभु जेजू
जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन ओकाराचोन कोता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान माथ्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें उचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुज्या गोश्टी स्वर्गांत जाता तशेंय संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या खातीर अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुजे ताय आसा उस्र मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मरे देवाचे माये आमच्या हातीन अती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां पातकां निवार आमकां बळदरी औषधांतली सरकारो भोव करून चड गरज जाल्लेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप्पोर घोटणी जुवांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा उस्तुरेमध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. अमोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां नियार आमकां एमकोणांतल्या उच्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचे राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचे राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस्पोट तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस्पोट तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस्पोट तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस्पोट तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बरोले सर्वेस पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें करता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां दायनेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार बोगोरून चड गरज आसलेल्यांक.
पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो ताका दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाचो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां डायनीक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागयंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणाच्या उज्यांतली और सरकार वो करून चड गरज आसलेल्या. आतां आमी दुसरो कडवो घेवया. दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मळ्यान जेजू मागणे करता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणे करीत आसलो.
आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिस्सा सुशी उठून ये जाल्यार ते खंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नानमरे कृपा स्मी देव तुज्या थंय आसा, उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोय बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, स्वर्गार भोव करून स्वर्गराज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पद शेताय आसा, उस्तुरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर चेताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सोदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर चेताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सोदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर चेताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सोदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पर चेताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सोदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतलीं वर सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28 ते 29. तेन्ना राज पालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोट दिली. ताच्या मुखार दिमे मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुज्या गोश्टी स्वर्गांत जाता तशीं संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा. उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ मोगच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस वाहून कोट्ट्याचे म्हणल्यार जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवारण कायमपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियां मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां
आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा आसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा आसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा आसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा आसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाई आसा आसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा सर्वथा ओ आमेन. म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उज्यांतली आत्म्याक सरकारार बो करून सातवो कडवो घेवया. प्रभू जेजू सातवो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू फुलतात भोगेर फुलां तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां साधनां घालून आमची हाडकां गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात. खुर्सान मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुन्हा जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा
उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरेराचे माये आणि मोपया हाती नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरेराचे माये आणि मोपया हाती नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरेराचे माये आणि मोपया हाती नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरेराचे माये आणि मोपया हाती नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या आडली पोट सरकार सगळ्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मुखिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाती नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाते नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाती नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आनी बापया हाती नटी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या आडली पोट सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वैचांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Bagaimana Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. नमान मरे कृपेन बिल्ली सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदा आणि सदा उत्सव पूजेसु Maria Maye and Mafia Hadina Digor, Atanamcha Manachara, Amen. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ माझ्या मगाच्या येशू गोसामी पाटका निराकार कराच्या उजातले व सरकार वो करो सरकार चौथो orkaचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता जुडीत 13:18 म्हजी दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्वराचो आशीर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आपापल्या हातीन तिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलेले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर नथे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेस्पो तुझे ठाण आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो आपूत जेजू देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर नथे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां पाका निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सडला आत्म्याक गो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोणान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां तोडा आसलो चंद्रीम आनी माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेच पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नोंद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. बापाक आनी भुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्या. दोळे धांपून थोड्यो घडयो आमी आतां ओगेपणांत सारया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर आतां घडोवन येता घडलेलो आसा. जेजू सारकी आमी अदीक भितरल्यान जावंक लागलेली आसा. सायबीण मायेन आमचे पासून मागलेले आसा आनी आमी सायबीण मायेचो मनोभव पत्करून एटिट्यूड पत्करून आमी चाकरां जावं आमचे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू तूं आमचे भितर जियेताय. तूं आमचें जिवीत जावन आसाय. तूं आमचो धोनी आनी आमचो राज आनी आमचें सगळेंच जावन आसाय. तर जेजू हे आमी म्हणटा खरी पूण त्या प्रमाणे जिवंक तूं आतां आमकां घडोवन हाड. नमान राणिये काकुटचे माये तूं घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरो आसो
आमी पोदेशे बेशी वाडका तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून हृदय भरून माये तुका प्रार्थना आमचे दये शेरादिनी तुजी कापडची नदर घाल तू कोणवाडे आनी मोगाल दुलोक आंकवार मारये ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रुजाचे मेस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळोचें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर एबो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना. कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वत. हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्परास वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकून मिकायेचे ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हिनहोलक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. क्रेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे सोस्ते खातीर सर्वकाळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुलीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन. R35 घेवया. संस्कारा इतल्या व्हडत्या सासणांनी नमान करता. सोदून दिव आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता. सोयबाचे आमचे Господа Гутамука Ти воду амцо бавар Сой волте вишой дина Притича папа камча Сой дивон подак taja Morgodun kalsatora Vondoya vagadoya Upsoilya tanchi mudlo Mogacha povitratmya Somsarko kadipona Mandiuya sasna sasna Amen. Tu endaga sorgin uno di loi Soglia swanaco unoto Maguya Deva eka oja bacha
संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र मुकुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामणासणा तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.